एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आसा तुम्ही? तो आज आसा 15 ऑगस्ट आणि तुमकां सगळ्यांक हॅपी इंडिपेंडन्स डे. आणि टायम जालो आसा 10. सो जस्ट आमी रेडी जाला. सकाळ सगळे कामां बीन करून न्ही झाडू मारले, पुसले, सगळं रेडी जाला. सो आमच्या कॉलनी हे आसा आयज फ्लॅग हॉस्टिंग बी आसा. सो म्हटलं या म्हटले ते करून येऊया. तो सकाळी आयज ब्रेकफास्टाक कालचे ते मुगाच्या डाळीचे डोसा केल्ले पळय ते आसलेले त्यात खाले आणि रेडी जाला. म्हणजे हाय हॅपी इंडिपेंडन्स डे. हॅपी इंडिपेंडन्स डे. शिव आयज बेगिना गेला इव्हेंटाक. म्हणजे एक स्कुलान न्ही आयज प्रोग्राम आसा जस्ट परवरीत. सो तो बेगिना गेला. कितला येता खबर ना ना संजय स्कुलान. ओके. सो आम्ही जस्ट रेडी जाला. म्हटलं या म्हटलं 10 जाली. 10 स्टार्ट करायचं प्रोग्राम. सो ते प्रोग्राम करून बेगिना येवंक जाय. मी हांगा जेवण बी रेडी करूंक जाय न्ही. सो सांजचे आमचे खंय तरी वचपाचे प्लॅन आहा. पळोवया इफ ते शिवाचे इव्हेंट बेगिना सोंपले जाल्यार वयतले, नाजाल्यार ना. ओके. तो 2 ब्लॉग येतलो. ओके. चल या आमी भायर सरया. ओके. जे की उलोवपाचें आहा पळय ते मागीर उलोवया. चला. अशें घाल, सारकें घाल. जस्ट बसला हांव आनी म्हाजे फ्रेंड. 10 म्हटलेले हांव सारकें 10 पावले. अजून स्टार्ट जावंक ना हेंचे. पावस जाता कितें काळोख जाला मसो. हें जाल्यार पुरो, हें प्रोग्राम जावन येयल्यार पुरो पावस. तो बसला आनी वयर वयचें ना बसता. राय मग ते. ओके. तो स्नेहा येयली आता आणि पावस येयलो. अजून प्रोग्राम स्टार्ट जावंक ना. आता पळोवया. भितर शिफ्ट करता दिसता म्हाका न्हय पार्किंग मध्ये. म्हणतो ते पार्किंग मध्ये हांव येयलो व्हडलो पावस. अजून यांचे काय जावंक ना. स्टार्ट करता दिसता. असं एकदम शॉप झाला पावस आलेला. We all are here super excited, high with josh, high with energy to celebrate the 78th Independence Day. Friends, डेफिनेटली हम आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में नहीं हो सकते हैं क्योंकि जो बलिदान, जो काम वो कर रहे हैं शायद हम उसकी तुलना नहीं कर सकते. लेकिन एक नागरिक, एक अच्छे नागरिक होने के नाते इट्स वेरी इजी टू से आई एम अ प्राउड इंडियन. बट एक रिक्वेस्ट सिर्फ है कि हम वो हर चीज हमारे देश के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे समाज के लिए करने की छोटी सी कोशिश करें कि हम एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन हमारे देश के लिए भी दे सकें. हाथों में भर के चला बिजलियां, कांधे पे सूरज टिका के चला तू. हाथों में भर के चला बिजलियां, तूफान भी सोचे जिद तेरी कैसी, ऐसा जुनून है किसी में कहाँ. उड़ता चला तू, बहता चला तू, जैसे उड़े बेधड़क दिया. उड़ता चला तू, बहता चला तू, जैसे. तो जस्ट पावले. हांव आत्तां येयलें घरा आनी व्हडलो पावस पडटा भायर आनी रावूं ना हांव. आनी आतां न्ही तेंचें हें आसा फेलिसिएशन बीन 10th 12th कोण भुरगे पास जाल्ले पळय तांकां. आनी भुरग्यांचे डान्स बीन आसा ते काय म्हाका शूट करूंक मेळचें ना कित्याक ताका मागीर कॉपीरायट येतले न्ही सॉंग्स बीन. सो ताका लागून हांव आनी रावूंक ना. येयलें हांव आनी पावसान ते भिजप म्हटलें. रितीक आनी एक जाग्यार बसना, पावसान भिजता म्हटल्यार आमी येवया म्हटलें. ओके. सो बेस्ट फ्लॅग हॉस्टिंग करून आयलें हांव. ओके. ओके. आयज न्ही तुमकां हांव वॅज बिर्याणी शेअर करता. शिव बरो वॅज बिर्याणी कर खंय. तिरंगा वयर ताका तिरंगा हें दितलें. ओके. बिर्याणी करता आयज हांव आनी तुमकां आयज हांव बिर्याणी शेअर करता. जशें हांव तुमकां करता पळय तें तुमकां हांव शेअर करता. ओके. आनी टायम जाला 11 आनी पळय आयज प्लॅन आसा शिव आतां या म्हटला. ताका लागून हांव येयलें बेगिना कित्याक जेवण बी रेडी करूंक जाय न्ही. आनी तुमकां खबर आहा बिर्याणी म्हटलें की खूब टायम लागता. सो ताका लागून हांव आयलें आनी बसोंक ना हांव. आनी आतां मम्मीक कॉल करता हांव की सकाळचें न्ही जेन्ना मम्मी हांगा आसता न्ही भयण कॉल करता सारकें 10 सुमार. आतां मम्मी थंय गेला आतां हांव ताका कॉल करता मम्मीक. अशेंच खबर घेता उलोवन. ओके. तुमकां आतां करूंक ना. इफ फोन बीन करूं ना न्ही ती मागीर हुसकायता. ताका लागून पयलीं कॉल करता, कपडे चेंज करता, मागीर तुमकां दाखयता आयची वॅज बिर्याणी. ओके. चला. तो चला करया आमी बिर्याणी. आनी आयज हें बी आसा तुमकां विश करता हांव हॅपी फिस्ट ऑफ अजम्पशन. इफ चुकल्यार सॉरी म्हणटा हांव. आनी आयज आमच्या क्रिश्चनाच्या घरा सगळ्यांच्या घरा पातोळी आसतले. तुमगे पातोळी आमगे बिर्याणी. ओके. तो आमी हांगासर रेडी करून घेतला. खूब टायम जालो आनी बिर्याणी करप म्हटल्यार म्हाका टेन्शन जाता. इतलो टायम वयता हांव तुमकां. कोथमीर काल हांव गेल्लें डेल्फिनोजान कोथमीर घेवपाक विसरलें. हांव चिंतलें की फ्रिजीन कोथमीर आसतलें म्हणून. पळय जाल्यार कोथमीर ना.
सो रितीक गेला शॉपार हाडपाक, सो ताका घेवन यो म्हटलें. ओके, सो पयलीं आमी करया रायस. ओके, उदक दवरला हांवें आनी रायस मातशें बासमती न्ही उदकान न्ही बरें वॉश करून न्ही एक हाफ एन आवर न्ही सोक करपाक दवरूंक जाय. आनी हांवें न्ही 1.5 कप घेतला रायस, कित्याक आमी 2 जाणां रितीक चड खावचो ना. आई आसल्यार हांव 2 कप घेता. सो हांवें घेतला आतां 1.5 कप. सो आमकां 2 टायम जातले. रातचे आनी कोण कितें करतले, सो 2 टायम इजिली जातले. ओके, ताकेच तुमकां उदक दवरला हांवें गरम जावपाक, ताका बरें मातशें बॉयल येवंक जाय उदकाक. ओके, ताकेच तुमकां चला. सो हांगासर पळयात उदक न्ही मातशें बॉयल जाल्लें आसा. सो आतां घालया आमी सगळे खडे मसाले. सो हांगासर हांवें घेतला हाफ टीस्पून जिरा, एक 5 लवंग घेतला क्लोज, कार्डमन, 2 ग्रीन चिली अशें कट करून घेतला, एक हें घेतला स्टार आणि चक्रफूल, एक सिनामन स्टिक आणि एक बे लीफ ते घालता. सो आतां घालता मीठ. मीठ न्ही चड घालूंक जाय म्हणजे उदीक न्ही मातशें सॉल्टी जावंक जाय. सो आतां हांवें घेतलें हाफ लेमन ज्यूस ते घालता. लेमन ज्यूस घातल्यार न्ही रायस हा पळय स्टिकीनेस जायना, बरें मेकळे मेकळे जाता. जस्ट आमकां हाफ लेमन ज्यूस घेवंक जाय. तो ज्यूस घातला हांवें आनी हें लेमन हा पळय साला ते घालपाचें हितून. तो आतां न्ही उदकाक न्ही बरें बॉयल हाडूंक जाय. बरें उदकाक बॉयल आयलें की मागीर आमी घालतले रायस. सो आनी थोडें मीठ घालता हांव, कित्याक खबर आहा उदीक न्ही सॉल्टी ना ताका लागून. सो आनीक घालता, मिक्स करून घेता आनी उदकाक न्ही बरें बॉयल हाडया. तो हें पळय रायस न्ही हांवें हाफ एन आवर सोक करपाक दवरला आनी आतां उदकाक न्ही बरेंशें बॉयल येयला. तो आतां घालया आमी. उदकाक न्ही बरें बॉयल येयला. सो बरें एका मिक्स करून घेयात आनी आमकां रायस हा पळय 100% कुक करप ना, जस्ट 80 to 85% आमकां कुक करूंक जाय. ओके, आनी मदीं मदीं ताका चॅक करत रावात. सो हांगा पळय रायस न्ही जाल्ले आसा. हें पळयात उदक काडून घेता आनी जे आहा पळय चक्रफूल मागीर लेमन हें सगळें काडून उडोवपाचें. ओके, चिली आसूं न्ही इफ तुमकां ग्रीन कार्डमन बी उडोवंक जाय जाल्यार काडून तुमी उडोवंक शकता, कित्याक हेजे सगळे फ्लेवर हा पळय उदकान गेल्ले आसा. ओके, कित्याक आमी जेवतना खातना न्ही मागीर ते लागता मागीर तोंडान. ओके, सो हें उदक न्ही हांव काडून घेता. सो उदक न्ही हांवें काडून घेतला आनी जे कितें आसलेले पळय खडे मसाले काडून उडयला हांवें. ओके, सो आसूं अशें. सो आतां आमी करया फुडलो प्रोसेस. सो आतां आमकां न्ही भाजयो हा पळय मातशें मॅरिनेशन करूंक जाय. जे कितें तुमकां भाजी आवडटा पळय तुमी घेवं शकता. हांवें घेतला हांगा फ्लावर घेतला, कॅरेट घेतला, मशरूम घेतला आनी हांगा घेतला हें बीन्स घेतला थोडेशे आनी हांगा घेतला ग्रीन पीस. ओके, इतलेच. इफ तुमकां जाय खंयचे वेजिटेबल नाका तुमी स्कीप करूं शकता. इफ तुमकां जाय जाल्यार तुमी बटाट घालात. ओके, सो करया आमी आतां फुडलो प्रोसेस. हेका न्ही मातशें मसाला लावन एक सायडीन दवरूंक जाय आमकां हाफ एन आवर. ओके, सो आतां घालता हांव एक 3 व्हडलो चमचो दही. दही न्ही मातशें फेटून घेतला. एक 3 व्हडलो चमचो दही घालता. सो हांगासर न्ही एक व्हडलो चमचो न्ही हांवें ग्रीन पेस्ट घेतला, म्हणजे हांगा आसा एक 5 to 6 लसूण, मागीर 1 इंच हांगा घेतला हांवें आलें आनी एक 3 ग्रीन चिली. हें सगळें तिनी न्ही आमकां वांटून घेवंक जाय. चड फायन पेस्ट करपाची गरज ना, अशें पेस्ट करून घेयात. ते घालता. हें आसा आलें लसूण आनी ग्रीन चिली पेस्ट. सो आतां घालया आमी मसाले. सो हांगासर पळयात हांवें मीठ घेतला एज पर द टेस्ट, हाफ टीस्पून घेतला हांवें हळदीचो पिठो आनी एक 2 धाकटो चमचो हांवें घेतला बिर्याणी मसाला, हाफ टीस्पून घेतला हांवें कोरिएंडर पावडर आनी 1 टीस्पून घेतला हांवें हें रेड चिली पावडर. इफ तुमकां चड स्पायसी करूंक जाय जाल्यार चिलीची क्वॉन्टिटी तुमी वाडूंक शकता. सर घालता. सो आतां घालता एक 2 व्हडलो चमचो तेल. सो आतां घालता हाफ लेमन ज्यूस. सो आतां घालता पुदिना आनी कोथमीर एक रफली चॉप करून घेतला हांवें. तो हें पयलीं आमकां बरें मिक्स करून घेवंक जाय. सो हें पळयात बरें मिक्स करून जाल्लें आसा. सो आतां आमी घालया सगळे वेजीस. सो आतां घालता हांव फ्रायड अनियन्स आनी थोडे दवरला हांवें मागीर गार्निशींग करपाक. सो बरें एका मिक्स करून घेयात. सो हें पळयात बरें मिक्स करून जाल्लें आसा. सो आतां न्ही आमी ताका न्ही एक बर्न फ्लेवर दिवया. म्हळ्यार हें आसा कोळसो म्हणटा पळय ताका.
कोळसो अशें गरम करून घेता मागीर ताका वयर तूप घालून न्ही एक पॅक करून दवरूंक जाय कित्याक आतां एक तेजे बर्न फ्लेवर आहा पळय तितून सगळें मिक्स जाता आनी बिर्याणी न्ही बरें लागता इफ तुमी चिकन बिर्याणी करता सेम तूं हेच करात मसालो बीन सेम आयज हांवें भाजयो घातला तुमी सेम चिकन हेच करूं शकता आनी कोयला आसल्यार न्ही तुमी करात हें ओके दाखयता तुमकां कशें करप तें तो ह्या पळयात कोळसो न्ही बरें गरम जाल्लें आसा आतां एक बावलांत घालता ओके सो हें घेवपाचें जस्ट मदीं न्ही हांवें अशें होल केला दवरता सो आतां न्ही ताच्या वयर न्ही हें घालया घी तशें घी घालून न्ही ताका रोखडेंच अशें बंद करूंक जाय तेजे धुवर आहा पळय ते सगळें न्ही भाजयेन न्ही ते मिक्स जातले आनी तुमकां न्ही बरें एक बर्न फ्लेवर मेळटलें एक जस्ट न्ही आमकां एक 3 to 4 मिनिट्स न्ही अशेंच दवरूंक जाय सो हांगासर न्ही एक 3-4 मिनटां जाल्लीं आसा काडटा हांव हें पळयात ओके काडून घेवपाचें आनी ताका पयलीं न्ही बरें मिक्स करून घेवया तुमकां सांगू इतलो बरो वास येता न्हू रित्वी बरो वास येता अशें तुमी न्ही मुद्दाम करात आं खूब बरें जाता आनी तेजे फ्लेवर आहा पळय कोयलाचे हें आहा पळय तेजे टेस्ट सगळें तूप घातलेलें तेजे भाजयेन वयता ओके मुद्दाम तुमी अशें करात चिकन आसूं किंवा वेज ओके हें जाल्लें आसा आतां करया आमी फुडलो प्रोसेस तेल गरम करपाक दवरलां कित्याक हितून हांवें न्ही कांदे फ्राय केलेले तेच तेल घेतलां हांवें सो आतां आमी सगळें तें भाजी घालया सो बावलान न्ही हें लायलेलें न्ही मसाला जस्ट थोडेशें उदक घातलां हांवें सो बरें न्ही आतां एका मिक्स करून घेवया सो बरें एका मिक्स करून घेतलां आतां धांपोन न्ही आमकां न्ही ही भाजी न्ही बरें शिजोवन घेवंक जाय आनी ते कोळसो आहा पळय हांवें भयणीच्या घरासून हाडलेले तेंगेर चूल आसा न्ही म्हणजे तुमी चूल म्हणजे गॅस सगळें जेवण बिवण तुमी गॅसीर करतात फक्त उदक तापता पळय तें जें भाण आहा तुमी उदक भायर तापयतात सो तेंच्यान घेवन येयल्लें हांव जाय पडटा केन्ना केन्ना अशें बिर्याणी आसूं पनीर टिक्का बिक्का करता पळय तेन्ना अशें तुमी न्ही घी घालून ताका हें दिवंक जाय स्मोक दिवंक जाय आहा बरो वास येता आनी एकदम बेस्ट टेस्ट येता सो अशें तुमी बिर्याणी न्ही मुद्दम तुमी ट्राय करात आनी तो कोळसो आसल्यार आनीक बेस्ट ओके आसल्यार तुमी करा नाजाल्यार नो प्रॉब्लम ऑप्शनल नाजाल्यार चलता तशें बरें जाता बिर्याणी सो एकानी हांवें उदक बीन कांय घालूंक ना ओके उदीक ताका सुट्टलें मागीर इफ पळोवया इफ उदीक बीन कमी जालें जाल्यार आमी मागीर उदक घालया आनी भाजीनी आमकां हें बरें शिजोवन घेवंक जाय सो हांगासर पळयात मदीं मदीं काडून ताका मिक्स करत रावता आनी हांवें उदक बीन कांय ऍड करूना उदीक मातशें सुटलेलें आसा पुरो इतलेंच आजून भाजी बीन कांय शिजोवंक ना ओके सो शिजोवंक जाय तें सो हांव न्ही पनीर घालपाक विसरलें सो पनीर नाल्यार शिव हो मारलो शिव बरो आपलो पनीर जाय सो पनीर घालपाक विसरलें हांव जेन्ना हांवें सगळें मॅरिनेशन केल्लें पळय तेन्ना तुमी पनीर घालात इफ तुमकां पनीर जाय जाल्यार सो आतां हांव घालतां पनीर कित्याक आजून ही भाजी शिजोवंक ना ती आतां पनीर घालता विसरलें हांव पनीर काडपाकूच गडबडीन ती भितर आसलेली न्ही कळकूच ना म्हाका ओके सो आतां घालता हांव पनीर ओके आजून न्ही भाजी न्ही शिजोवंक ना सो पनीर घालता हांव बरें मिक्स करून घेयात सो बरें का मिक्स केला हें तापोवन ताका शिजोवया सो हांगा न्ही भाजयो न्ही बरें शिजलेले आसा सो आमचें मसाला आहा पळय रेडी आहा आनी हांवें उदक बी कांय ऍड करूं ना आनी बरें ताका तेल सुटलां आनी मसाले जे भाजयो आहा पळय बरें शिजलेले आसा सो आतां आमी घालया फ्राय केल्ले अनियन सो थोडेशें हांव हें घालता अनियन फ्राय केल्लेले सो आतां घालता कोथमीर आनी पुदिना आतां घालता रायस न्ही हांव सगळें घालतलें अशें लेयर बीन कांय करचें ना सो परत हांव कोथमीर घालता कोथमीर आनी पुदिना सो आतां घालता थोडेशे आसलेले फ्रायड अनियन्स ऑरेंज हांवें न्ही हांव फूड कलर घेतला आनी ताका रायसा मिक्स केला
ओके. आणि ग्रीन. बेरिस्ता आणि ब्लू घालनी. ब्लू कित्याक चक्र हांवें घालता. हे पळयात तिरंगा बिर्याणी रेडी आसा. आता जस्ट ताका न्ही अशें धांपोन न्ही एक लो फ्लेमीन ताका दम दिवया आमी. फ्लेम लो दवरात आणि हांगासर होल आहा पळय तितून न्ही हांव हें घालता टिश्यू पेपर. तो स्टीम न्ही भायर येवंक जायना म्हणून न्ही हांगासर होल आहा पळय ते टिश्यू पेपर घालता आनी जस्ट एक लो फ्लेम लो दवरात आणि फक्त एक 10 मिनटां 10 ते 15 मिनटां हेका आमी स्टीम करूया. तो जालें हांगासर हे पळयात बिर्याणी रेडी आसा. ही बिर्याणी आणि हांवें हांगा न्ही सलाड केला. दाखयता कितें घातलें हितून हांवें कुकुंबर मागीर हे तुमकां लिव्स खबर आसतले. एका म्हणटा हें न्ही टॅब्लेट मेळटा म्हाका खूब आवडटा. हें कितें पोकोचॉय म्हणटा हेका पोकोचॉय. हे सलाडाक बी यूज करतात. आणि हें आयसबर्ग हें हाडलेलें हें घातला. कांटो मागीर हें आसलेलें कुकुंबर मागीर हें 2 पानां घातला आनी कांय ना इतलेंच. बरें मिक्स केला. थोडेशें मीठ आनी दही घातला कर्ड घातला आनी मिक्स केला. बरें येता. रितुकाक न्ही असलें सलाड बीन खूब आवडटा पण ताका हांव तें चड करता. पण आतां हांवें थोडेंच केला. आमकां 1 टायम रातचें जाल्यार करूंक मेळटा. रितुकाक सॉरी शिवनाथाक दही घातलेलें आवडना सो म्हाका दही घातलेंच जाय. तशें केला घातलो इल्लेशें घातला दही हांवें. ओके. तो शिव आतां जस्ट आयला जेयता की आमकां आतां वचूंक जाय खंय तरी तर नेक्स्ट ब्लॉग येतले. ओके. शिवाक मेळटा की सकाळच्यान शिव मेळोंक ना न्ही सो शिवाक मेळटा आनी आयदनां आमी खूब पडला. आतां टायम जाला 2 अर्दजांक भायर सरूंक जाय खंय. आतां पळयात अशें केता तें. शिव आयलो घामान बुडलो. सकाळीं तुमकां हांव गेल्लें न्ही फ्लॅग होस्टिंगाक बरो पावस पडलो म्हणजे बरो बारीक पडलेलो. आतां सामकें परत कडक वत. हांव समजलें आयज फूल डे पावस पडटा म्हणून. जालें सगळें हाय म्हणटा. हॅपी इंडिपेंडन्स डे म्हणटा. हॅपी इंडिपेंडन्स डे. आणि हें आसा आयज हॅपी फिस्ट ऑफ अजम्पशन. आयज सगळ्यांच्या घरा पातोळी. कितें परत खावना पातोळी आनी परत पातोळी कर खंय. बरें बरें पातोळी कर बिर्याणी कर. बरें आमची बिर्याणी पळय हांगा तिरंगा तिरंगा जाला तिरंगा. आनी कितें घालू ब्लू. आतां ब्लू कितें घालपाचें प्लीज म्हाका तुमी सजेस्ट करा. शिव म्हणटा हांव ब्लू घालूंक जाय खंय. हांव मानता हांगा ब्लू आसता चक्र. ब्लू कलर हाडले. ब्लू ना ग्रीन आसा आनी ऑरेंज आहा माडे. ब्लू ना ब्लू कलर कित्याक जाय आतां. ब्लू काय ना आसो बिर्याणी खा. हो पळय आतां आं बरें केला म्हणना. आतां ब्लू ब्लू सोदता आसो. आतां अशें दिसना तिरंगा. काय बरें दिसता तिरंगा. टोमॅटोच दिसता तिरंगा. चक्र बरें चक्र आहा पळय का टोमॅटो अशें 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 आहा. चल घे वाडून घे जेया. अरे तुका हॅपी इंडिपेंडन्स डे. सवकास भाजी सकाळ आं मुद्दाम तुमी ट्राय करात. बिर्याणी ट्राय करा तुमी आं. आनी ट्राय करा आनी म्हाका सांगा. पनीर मात हांवें लास्ट घातलें की विसरलें हांव पनीर घालपाक. हय पनीर मॅरिनेशन घालपाक विसरलें गडबडीन कित्याक आमी वचपाचें घाई आनी हेजे सायड बाय सायड स्टडीज घेताले हांव ताका लागून. वाडून घे ओके. जेयता आमी मागीर मेळटा तुमकां. सो आनी एक तुमकां सांगपाक विसरलें सलाड केला पळय तितून हें घातलां हांवें ब्रोकोली. तुका आवडटा ब्रोकोली. सगळें फायन चॉप करून घातला आनी बरें जाता सलाडाक. सलाड चड वाडटा हांव खावनी म्हणून ताका खूब आवडटा सलाड. ओके. सो चला जेयता. सांगता शिवनाथ बिर्याणी कशी आसा सांग सगळ्यांक. कोयलान ताका हें दिला कोयला कोळसो. बरें आहा बरें टेस्टी आनी जेन्ना तुमी ती बिर्याणी खातले पळय जे पनीर सॉरी पनीराक हांवें ताका हें करूं ना ताका लेट घातलें न्ही हांवें पनीर. जे तुमी कॅबेज फ्लावर बीन घातला पळय हांवें जेन्ना तुमी तोंडाक बायट घेतले पळय तुमकां एक बर्न फ्लेवर मेळटलें. ट्राय करा तें मुद्दम. आनी थंय पळयनाका आयदन पडला. आतां घासपाचें केन्ना चिंतता हांव. जालें हांगा टायम जेवन वचूंक जाय. येवन घासतलें हांव. आतां आमी खंय वयता पळय अशें पयस ताका लागून आमी बेगिना भायर सरता. जेयता मागीर मेळटा तुमकां. जालें आमचें जेवून आयदनां बी कांय घासूंक ना म्हटलें वचून येवन करया. लायट लायन मातशें. ओके. सो आयज नांव बीन कांय घेना की टायम जालो व्हिडिओ एंड घेता हांव. ओके. सो चला आयचो ब्लॉग हांगाच एंड घेता. व्हिडिओ आवडलो बिर्याणी ट्राय करात आनी चॅनल सबस्क्रायब करात. ओके. सो मेळया नेक्स्ट व्हिडिओ. टील देन बाय टेक केअर. तो आयज न्ही
दोन बर्थडे आसा विश करता. तो फर्स्ट आसा जुली अल्वारीज. विशिंग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे. गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस. देवा तुझी हेल्थ बरें दवरचें आमी हेच देवा कडेन मागता. तो वन्स अगेन हॅपी बर्थडे जुली अल्वारीज. तो आनीक आसा जे आमगेर आयिल्ले म्हणजे सबस्क्रायबर म्हाका मेळपा. तो नांव आसा शिनेड. विशिंग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे. गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस. तुझे कितें विश आहा पळय सगळ्यो देवान पुराय करचें आमी हेच देवा कडेन मागता. तो वन्स अगेन हॅपी बर्थडे शिनेड एंड जुली. Happy birthday and many blessings to you. May God make all wishes come true. Happy birthday. चला बाय.